नमस्कार. आज आम्ही ह्या व्हिडिओत तवशा कडम कशी करची म्हण पळोवया. हे कडम करच्या काम जाय एक मीडियम साइज तवशे. तवशाची साल काण बारीक कान किसोवन घेवका. अशी किसेल तवशी 1 वाटी जाल्यार 1 वाटी सोय. सोय जास्त कमी घाल्या जाता. 1 व्होड कप पळ्याचो ना जाल्यार मोठो तांदूळ. 1 चमचो गोड. हांगा आमी दाखोवची चप्पी कडम. कडम गोड जाय जाल्यार जास्त गोड घाल्या जाता. रुचीक जाय तितली मीठ आणि कडम करच्याक लागची तितली हळदी पाना. हळदी पाना बारीक करून धुवन ताची दोन्ही वाटेन तोक कापून घेवकात. तांदूळ बरे करून धुवन अर्ध तास उदकात भिजवून घेवका. आम्ही हांगा तांदळा रव्याचो कडम करची दाखयला. ताजी वाट्याक गवा रवो बी यूज केला जाता. अर्ध तासानंतर उदक काढून उडोवका आणि कॉटन कपड्याचेर घालून सुकोवन घेवका. आणि तांदूळ हलकीशी वल आशिल तेन्नाच ताजो रवो काढून घेवका. तांदळाचो पावडर जावच्या दिवच्या ना. हो रेडी केल्लो रवो 1 व्होड आयदनात काढून घेवका. तातूंत सोय घालका. किसेली तवशी घालका. थोडेशी गोड घालका. रुचीक जाय तितली मीठ घालका. आणि थोडेशी उदक घालून सगळं मिक्स करून घेवका. हळदी पान यूज केल्ल्यान हाका कडम म्हणतात. आणि हेच सगळे इंग्रेडियंट्स हळदी पान घालनशी कुकरा घालून शिजयल्यार ताका तवसळी म्हणतात. हळदी पानाची दोन्ही वाटेन तोक कापून घेवका ना जाल्यार मडचितना त्रास जाता. हळदी पाना एका वेरेक दवन घेवकात. रेडी केल्ले तवशा हुर्ण पानाचेर घालका. आणि व्हिडिओत दाखयल्ले वरी पान मडचून घेवका. कुकरात दवरिल कडे पान सुटच्या ना म्हण ताका एक सुतान बांधून घेवका. इडली कुकरात उदक घालून घेवका. वयल्यान एक रिंग दवरका. रिंगावयर एक प्लेट दवन प्लेटावयर सगळे रेडी करून दवरिल पॅकेट्स दवरका. आणि इडली उकडील वरीच हे सगळे उकडून घेवका. गॅसा फ्लेम हाय ना जाल्यार मीडियम दवन 20 मिनिट हे उकडून घेवका. इडली कुकर ना जाल्यार प्रेशर कुकरात बी हे कडम शिजवून घेवचे जाता. प्रेशर कुकरात करताना कुकरात
रिंग दवरका, उदक घालका, वयर एक प्लेट दवन घेवका आणि प्लेटा वयर हळदी पानाची पॅकेट्स दवरकात. कुकराची धाकणी धापून वयल्यान सिटी घालनशी 20 मिनिट पर्यंत हाय फ्लेमार शिजवून घेवका. वीस मिनिट शिजवून जाले. हुन तवशा कडम रेडी असा. हे तवशा कडमावयर अशीच वयल्यान तूप घालून बी खावच्या जाता. ना जाल्यार तुमकां आवडची खंयची चटणी आणि पातळ गोडा बरोबर बी खावच्या जाता. मग्याच बी ह्याच पद्धतीन कडम करतात. तवशा वाट्याचे मगी किसून घालका. तुम्ही बी हे तवशा कडम घरात ट्राय करा. कशी लागली म्हणून कमेंट करून कळया. आमगेल व्हिडिओ आवडल्यार लाईक आणि शेअर करा आणि कोकणी डिशेस कोकणी भाषा ऐकूच्याक टीम सेफ्रॉन चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.